हांव आयज उबो आसा दिवचल तालुक्यांतल्या लामगांवां, ज्या वाठारांत गौतम बुद्धाचो विचार घेवन भिक्षू हांगासर येयले आनी बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी असो उच्चार त्यांनी केलो। ती जागा म्हळ्यार लामगांवची ही होवरी। पुर्विल्ल्या काळासावन लोक ह्या होवरेक पांडवांची होवरी म्हणटालेच, पण शणै गोंयबाब हांणी ही गुंफा जी आसा ही गुंफा बौद्ध परंपरे कडेन जुळटी आसा हे स्पश्ट केले। ताच्या उपरांत डॉक्टर ग्रितली मित्तल वॉलनर ह्या जर्मन विदुशीन ही गुंफा जी आसा तिचो तौलनीक अभ्यास करून ती बौद्ध भिक्षुनी कोरायल्ली गुंफा आसा अशें स्पश्ट केले। आयज आमी जेका लामगांव म्हणटा तो पुर्विल्ल्या काळासावन लामाग्राम ह्या नांवान वळखलो वचपी गांव आसपाक जाय असो संशोधकांचो कयास आसा। आनी जे वेगवेगळे ऐतिहासीक पुरावे गोंय आनी गोंयच्या उत्तर कन्नड ह्या वाठारांत जे मेळाले आसा तातूंतल्यान स्पश्ट जाता की हांगासर बौद्ध विहाराची रचना जी आसा ती करपाचें थारायल्लें। आयज आमकां हे काम जे आसा ते पळयतना स्पश्ट जाता की ही गुंफा जी आसा ही गुंफा तिचें काम जे आसा ते पुराय जाल्लें ना। बुद्धाचो विचार जवळ जवळ येशू क्रिस्ताच्या जन्मा पयलीं 600 वर्सां म्हणजे 2600 वर्सां पयलीं आमच्या भारत देशान मांडलो गेलो। भगवान बुद्धान जो विचार मांडलेलो आसा तो मनीस जातीक सत्याची आनी खऱ्या धर्माची शिकवण दिवपी असो विचार जावन आसा। बुद्धाचो विचार घेवन दिवचल वाठारांत जे बौद्ध भिक्षू आयले ते तिबेटांतल्यान येयल्ले आसा अशें मानतात। ते लामा जे आसा, लामा म्हळ्यार बौद्ध धर्मांतले भिक्षू आनी ते जे आसा ते विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानान कुशल आसले आनी तेका लागून ह्या जांभ्या दगडान जातून आमकां लोहयुक्त खनीज दिश्टी पडटा अशा वाठारांत तेंच्यांनी कोरीव काम केलें। आनी मागीर तांचें लक्षांत येयल्लें आसतालें की हांगासर हो विहार जे आसा तेचें काम पुराय करप कठीण आसा आनी ताका लागून आयज अर्धवट स्थितीन आसलेलो हो बौद्ध विहार, ही बौद्ध गुंफा आमकां भगवान बुद्धाचो विचार जो आसा, भगवान बुद्धाच्या कार्या खातीर झपाटून जे लोक एका भारताच्या टोका वयल्यान दुसऱ्या टोकार वयताले तांची धडपड, तांची तळमळ आमकां दाखोवन दिता। कोलवाळ, पणजे आनी लामगांव आनी त्याच परी गोंयच्या जायत्या वाठारांनी बौद्ध धर्म परंपरेंतली जायती संचितां आमकां पळोवपाक मेळटा। पूण आयज तातूंतली जायती संचितां आसा ही नश्ट जायत आसा। बुद्धान जो विचार दिल्लो आसा तो मनशाच्या जिणेक परजळीत करपी असो विचार आसा। आनी आयज बौद्ध पौर्णिमे दिसा ह्या बौद्ध गुंफेन आमी जेन्ना उबे आसता तेन्ना आमकां होच विचार ह्या लामगांवां तेची स्पंदनां आयकपाक मेळटा। आयज हो लामाच्या वास्तव्यान पवित्र जाल्लो बौद्ध विहार जो आसा तो आमकां उपेक्षीत स्थितीन आशिल्लो पळोवपाक मेळटा। पूण एका वेळार ह्या दिवचल वाठाराक जो हिरवळ आनीक पाणी तेथे स्फूर्ती मजला गाणी अशा तरेचो वाठार आसलो तो मिनाखणीच्या वेवसायाक लागून आयज ताची पुराय वाड लागलेली आसा। लामगांव जो म्हात्रायेच्या देवळा खातीर नामना मेळयलेलो वाठार आसलो आयज त्या वाठारान आमकां शेती बागायतीची अवकळा जाल्ली पळोवपाक मेळटा। झरे जे आसा ते उदक व्हांवत व्हरता आनी आपल्या ह्या व्हांवत्या उदकान
होच विचार आमकां निर्मळ करपाचोच विचार घेवन वयता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.